Jesus moga fami Amci ora santosta Amci kaza morgota Amci dona ulasta Zoi 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 sorvest pora Amci mona santosta Amci kaza morgota Amci dona ulasta Zoi 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 sorvest pora बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोत तुमचे सवे असो तुमच्या सवय असो मोगाल बहीण बाबनो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आग्नेस आखवार आणि रोग साक्षीनेचो उगडास कोत्ता तेणी आपल्या जिवितान जेजूक आपल्या रोगता वरवीं साक्षीदार ती जाली एक पवित्र जिवीत ती जियेली तेच भाशेन आमी क्रिस्तांवां कशीं पवित्र जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आदाराने कृपा दोरेकल्याक मागून घेवया आणि हे पवित्रतेन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया कांय फावटी आमच्या जिवितान निर्मळपण तशेंच पवित्रायेन जिवंक आमी चुकल्यांत आसतलीं देवाचेर आड आमी पातोक केलां आसतलीं हे सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सोगनी भाराभर म्हणुया हांव पातकी सोर पडलेला देवा आणि तुमकां भावणनो म्हजो सगळ्या विचारान सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोदून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत जातकां मध्ये सगळ्या देवदूतांत आनी भक्तांत आनी तुमकां भावणनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोत बेदार देव आमची काकलत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक आमेन Brathuja, mi samipituitat sopon गेल्या रोजा क्रूस तिका बापान सास्ताचे सुख फाव केले प्रमाणे आमी सांत मागुया तशेंच आमचे गरजो आनी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट मोन दिसता त्या लोज घालूंक असोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचोन काडटाय भाग्यवंत आग्नेस तुजे रोग साक्षीनीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा सोर्गींच्या सुखाक ती चोलमोली ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता संवसारी ओरकोण दादोसकाय त्याग तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबदून तुजी कुरपेची गोठाय आमकां दी ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रास वट चलयता सस्ताच्या सस्तांक आमेन हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो
एक पयलो तोंबू आसलो, तातूंत दवरलोली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडे. हाका पवित्रस्थान म्हणटात. दुसऱ्या पड्ड्या उपरांत परम पवित्रस्थान म्हणलोलो एक तोंबू आसलो. पूण येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायात्नीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्यान आनी अदीक सोपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय, बोकड्याचें ओ पाडकुल्याचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्रस्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोल्या पाड्याचो गोबर बोश्टवलोल्यांचेर शिंतरावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात. क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कोण मोन्नादीक कुटुंबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरसानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोवत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें धरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निरपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगड सर्वेस्परा. Sorbespot तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यंत नसो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत ओडल्या अशी ती म्हणटाली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, 1594 सप्टेंबर ह्या म्हयन्यांत फ्रांस देशान ही घडलोली घडणी. त्या म्हयन्यांत एका बिशपान जेनेविया ह्या शाराच्या बिस्पान एक जमात आपयली. आनी जमात आपयतोच ताणें पाद्रींक आनी माद्रींक आपयले. आनी थंय ताणें अशें सांगलें, चालबीस ह्या सुवातेर एक जागो आसलोलो त्याच शारान, आनी थंय जायतो क्रिस्तांव वावर हे यादनीक कोत्ताले. पूण काल्वनिस्ट दुसरे काल्वनिस्ट हे क्रिस्तांव आसलोले ते आमच्या क्रिस्तांवांक कातोलीक पवित्र सभेक जायतो त्रास करी. तांचे इगोज्यो तांच्यांनी मोडलोल्यो, तशेंच पाद्रींक आनी माद्रींक धांवडायलोल्यो. आनी ह्या वेळार ह्या बिस्पान त्या जमातीक विचारलें, कोण ह्या सुवातेर वचूंक सोदता, हो वावर करूंक, हो मिसांव फुडें व्हरूंक कोण तरी तयार आसा? त्या वेळार सगलो सायलन्स, कोणाचोच आवाज ना. म्हण त्या वेळार एक आवाज आयकूंक आयलो, बिशप, इफ यू सी दॅट आय एम फिट, दॅट आय एम रेडी टू गो. असो आवाज ताणें स्लो केलो. सगल्यांची नदर ताचेर पडली. हो कोण गाय? हो बागयोन फ्रांसीस de सेल्स, सेंट फ्रांसीस ऑफ सेल्स. आनी ह्या सांतान म्हणलें, बिशप, तुका जाय जाल्यार, तुका दिसता जाल्यार हांव पुरतो जाल्यार तूं म्हाका धाड. ह्या ताच्या उल्याक सगल्यांनी ताचेर दोळो पडलो, कारण त्या सुवातेर जायते त्रास पडटाले. ताच्या बापायन मासून ताका म्हणलें, तुजी मोत उडल्या, तूं त्या सुवातेर वेताय. पण ह्या सांतान आपल्या उल्याक कान दिलो आनी त्या सुवातेर गेलो. आनी वचून ताणें आपलो धर्म हो जेजूक ताणें परगटलो. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा ताची मोत उडल्या अशें कोण म्हणटा? जेजूचीच सोयरी जेजूक म्हणटात. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आमी ह्या संवसारान पळयल्यार एक सेलिब्रिटी आसता, हो एक फामाद मनीस आसता, आनी ताच्या सरभोंवतणी जायतो लोक एकठांयच आमी ताका नाम ना दितात, कारण हो मनीस खऱ्यांनीच फामाद. आतां आमचे मदें रोनाल्डो आयलो, वो मेसी आयलो जाल्यार आमी सगलीं ताका घेराव घालतलीं. तेच भाशेन जेजूक त्या काळार घेराव घालतालो लोक. आनी हें पळोवन सोयऱ्यांक अभिमान भोगोंक जाय आसलोलो. दे शूड हॅव बीन प्रावड. तांकां व्हडवीक भोगोंक जाय आसलेली, जेजूक कितलो लोक मेळोंक येता. पूण आयज ती म्हणटात ताची मोत उडल्या. कित्याक म्हणटात गाय? 3 कारणां जावंक शकतात. पयले सुवातेर जेजू कसलो वावर करी? तो वावर करी तो वावर ताणें सोडलोलो. आनी ह्या पासत सोयरी म्हणटात आसतलीं, ताणें वावर सोडून आतां एक नवो वावर घेवंक स्टार्ट केला. हो वावर ताणें सोडला, त्या पासत ताची मोत उडल्या म्हूण ती चिंतात आसतलीं. दुसरे सुवातेर ताणें जायते दुस्मान केल्ले. कोण ते दुस्मान? आतां धर्म शास्त्री, फारिझ्यो आनी हे सगल्यांक ताणें दुस्मान केलोले. आनी त्या पासत तांच्यांनी म्हणलां आसतलें, ह्याची मोत उडल्या. आनी तिसरे सुवातेर ताची मोत उडल्या ती कारण म्हणल्यार ताणें हे शीस एकठांय केल्ले, एक नवो जोमो केल्लो. आनी हे शीस कोण गाय? नुस्तें खारवी मारपी तसले हे मनीस, सादे मनीस. आनी ह्या मनशांक घेवन हो न्यू रेवल्युशन करूंक सोदता. त्या पासत ह्या सोयऱ्यांनी म्हणलां आसतलें ताची मोत उडल्या. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयची कारणां जावंक आमकां जेजू ताची सोयरी म्हणटात ताची मोत उडल्या. पूण एके वाटेन आमी पळयतात जेजून आपल्या जिवितान 2 येस सोडून दिल्ल्यो. कसल्यो येस? सेक्युरिटी आनी सेफ्टी. सेक्युरिटी म्हणटा आसतना तो कोणाक भियेनासतना शुभ वर्तमान परगडटालो. आनी सेफ्टी म्हणल्यार कसलेंच ताका भेय नासलोलें, कितें जातोलें वो कितें जावचें ना, पूण देवाचेर पातयेवन तो जियेलो. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयज आमी हें शुभ वर्तमान नियाळ कोत्ता आसतना आयज आमकां एक उलो, आमकांय जायते फावटी म्हणत तुजी मोत उडल्या. केन्ना? आमी जेन्ना पवित्र पुस्तकाक वो शुभ वर्तमानाच्या तत्वांक साक्षी दितात त्या वेळार आमकांय कोण म्हणत तुजी मोत उडल्या. देखीक कोण एकलो करप्शन कोत्तलो मनीस तुका पळोवन, वो तूं एक करप्शन फ्री मनीस रावंक सोदताय तुजे कोचेरीन, त्या वेळार तुका कोण म्हणत तूं सुटलाय, पयशे घे मेळटात ते पयशे कित्याक सोडटाय? तुजे जिवीत तुका सुदारलेलो नाका. त्या पासत कोणी तुका त्या वेळार म्हणत तुजी मोत उडल्या.
तेच भाशेन आमच्या दिसपटी जिवितांत आमी बरो वावर कोत्तात तो पळोवन, आमी आदार दितात तो पळोवन कोणीय म्हणत तुजी मोत उडल्या. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितांत आमी ह्या तत्वांक साक्षी दिवंक आयज जेजू आपयतात. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आग्नेस ह्या सांताचो उगडास कोत्ता. हें भुरगें सांत 12-13 वर्साचें भुरगें रोमा शारांत ते जल्मले आनी सोबीत रुपान ते दिसताले आनी दिसता आसतना जायते जाणटाचेर दोळे दोत्ताले. कामचारी नदर दुसरी नदर तांचेर दोत्ताले, पूण ताणें आपली कूड बोश्टावंक दिली ना. आनी त्याच पासत म्हणटात ते भाशेन ताका जिवेशी मारली आनी ताच्या रोगता वरवीं ताणें जेजूक साक्षी तें जालें. म्हणटात ताणें एकदां अशें म्हणलेलें, यू मे स्टेन युअर स्वॉर्ड विथ माय ब्लड, बट यू विल नेवर बी एबल टू प्रोफेन माय बॉडी which is consecrated to Christ. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, ताणें म्हणलें तुवें तुजी तोरवार घेवन म्हजें रोगत वारोयल्लें जाता, पूण म्हजी कूड जी हांवें क्रिस्ताक भेटयला ती तुवें बोश्टावंक जावची ना. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, ह्या सांतान आपल्या रोगता वरवीं जेजूक साक्षीदार तें जालें. ताकाय कोण म्हणटलो आसतलो तुजी मोत उडल्या, पूण ना, ताणें आपल्या जिवितांत तत्वांक क्रिस्ती तत्वांक साक्षीदार तें जालें. आयज आमच्या जिवितांत घडटा ते भाशेन दिसपटी आमच्या जिवितांत ह्या क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक ह्या मिसांत आदारांनी कृपा मागून घेवया. म्हज्या बाबून म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सरपद विद्यार्थ्या बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलें तें देणी पवित्र कर. भाग्यवंत एग्नेस, तुज्या भक्तांचें काळीज तुज्या मोगान इतलें नासतालें की ह्या मोगानच्या बळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर सोयतवेलें आनी त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं अंतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया, आमी ती सर्वेस्परांत थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपद बेदार आनी सासनाच्या देवा सोरकारी आनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत एग्नेस, तुज्या रोग साक्षीनीन जेजूच्या पावलांनी चोरून आनी आपलें रोगत व्हारून तुजें विचित्र पदवी दाखयली. ह्या बरी तुका गोवायकी दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सुपुर्णायेन परसोळयताय. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आनी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Sorgani, so sad.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसंक पेटच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणी कास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळचें तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत ते बारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarataco good porkotoya. Jesu, ami hono kata, ami ekasite dieta, ikle body, tuoi bawaleso, ami tuje mora porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सळबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेने देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हाकवार मरी देवाचे माई सांगाती सांत जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदूता सांत आग्नेस, सांत जुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्पोद्वेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सस्तांक आमेन. आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आजो तोच पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां कांयण्याक पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरबायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशणांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियात आनी रासवड चलयता सस्तांच्या सस्तांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यां ती आमी सोगलीं सुभागी. तुमी आतल्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना,
पण तुझ्या तुझ्या एकाच पुत्रान पुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. Dulo Jesu, Mogarudan, Itlo mo parishamso. Amche soshi, Israel grauka, Amka saman tuloy ka. Tache bogon, Ekon asa, Sopon pritin kotolo. Aplo sagat, Amka dita, Wato debik mogatso. Aplo sagat, Amka dita, Wato debik mogatso. Concludaci, Kedi Vorti, Rosari Zoluriatu, Veshi Kotnya, Chitun Dorka, Aplia Rokta Naroika, Bapa Tita, Tanka Vopon, Kurpeng Nesnane Joita, Apnes Rokmas, Tanka Gavo, Tanche Lagi Exata, Apnes Rokmas, Tanka Gavo, Tanche Lagi Exata. Sugni viravia. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, अग्नेस तुझ्या रोगसाक्षीणेन तुझे सेवेक विश्वासी आनी कोश्टा मोडनान जैतीवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतीवोन कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. सभे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार